बायबल म्हणटा हुस्को आनी काळजी आनी दास्ती संवसाराची खोटेपण गिरेस्तकायेचे संवसाराक फुगार कोत्ता. तुजो सगलो वेळ जो तूं सादता हुस्कोन नियाल करून तुवें देवाच्या उतरार सारूंक जाय. बरें झुजूंक जाय. भायर काड तुजी बायबल आनी कांय वस्तू व्हडल्यान म्हणूंक लाग. तुजो खूद तालो तुजी वायट चिंतनां जी येता ताची दुस्पट कोत्तलो. तूं म्हणटाय ताचे ओगले तूं सोत मानतलो हे कोण म्हणटा त्या परस. निर्णय घे की तूं हुस्क्यान जियेचो ना म्हूण. हुस्क्यान मनीस जात एकूच रोचण्याचो नमुनो जो हुस्का काडटा आनी चड बुद्धीवंत म्हणटात. आमी पिकेचे बरें फळ ह्या सगल्यांक ते मेवता. झाडां हुस्केनात, सुकणीं हुस्केनात, सोनशें उडिनात, फुलां हुस्केनात, वाग हुस्केनात, दुकोर हुस्केनात, गोरवां हुस्केनात. ओ पूण आमी शाणीं बुद्धीवंत हुशार जानो आनी आमी हुस्केतात आनी कोणूच हुस्केनात. मॅथ्यू 25 व मातेव 6 सॉरी. हुस्को काडिना जावची परीक्षा. थोडी भोव कालतिकाय मेलोंक शीक. शीक तुज्यान कितें करूं येता आनी कितें करूं येजो. कोर जें देव तुका कोर म्हणटा तें आनी जें तो कोर नाका तें म्हणटा तें करी नाका. कोर जें तुज्यान करूं येता आनी देव कोत्तलो तुज्यान करी नेजो तें. मातेव 6 देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर हुस्क्या नाकात. फुडले पावटी तूं हुस्क्योन लागतोस फकत तुजेच बरोबर एक ल्हान गजाल कर आनी म्हूण बरें बंद कर. आतांच तें बंद कर. तुजेच लागीं उलय म्हूण हें कसलेच फायद्याचें न्हय. हांव तशींच आसलीं तशेंच केलां. हांव म्हजो वेळ लॉकडावनची ना स्वताक धुमालो दिवन आनी स्वताक निराशी करून हाचे विशीं चिंतून परत आनी परत आनी परत देवा हांव तुजें सोडटां. हांव तें तुका दितां आनी मागीर तूं जाणें कितें करूंक जाय. वच आनी कितें कर. जें तुजो वेळ आनी मन आसा तें उजार करतलें. जें कितें खुशालकाय हाडटा, जें कितें आदार दिवपी आसतलें. आमेन. देखून हांव तुका सांगता दिसभर तुज्या जिविता विशीं हुस्कें नाका. तूं कितें खातलो वा तूं कितें पियेतलो वा तुजे कुडी विशीं वो कितें न्हेसतलो. जिवीत जियोन परस व्हरतें न्हय आनी की कूड न्हेसोवने परस ओदीक मोलादीक आनी बरी. आतां मुखार पळोवया. सुकण्याक पळयात ती हुस्केनात. केन्नाय तर तुवें एक सुकण्याक खांद्यार बसलेलें पळयलां चिंतेस जावन चिंतून दुसरो किडो खंयच्यान येतलो तो. वारें आसल्यार सुकण्याक पळय ती वंपिनात नो लुविनात मुनी कोड्यानात एकठांयनात आनी तरी ताचो सर्गीचो बाप तांकां खावयत रावताय. तूं ताचे परस ओगलो कुमतीचो न्हय. आनी उपरांत तो मुखार आनी मुखार वेता आनी फुलां आनी सोलोमनाची खबर लेगून सांगता तो ताच्या सगल्या व्हडपणान फुलां इतलो सुंदर नासलो. वेर 31 म्हणटा देखून हुस्कें नाकात आनी आशेन रावो नाकात म्हणून तूं हुस्केशी तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदतलें. तर सैतान वायट चिंतनां तुज्या तोकलेन घालता. अपेक्षा धरून ती आमच्या तोंडांतली भायर सोदतली म्हूण. कित्याक आमची उतरां शोक्तीची आमच्या चिंतूंक जायना तसलीं. आमची उतरां शोक्तीची आनी आमी वस्तू म्हणूंक लागतात आमी देवाक सहयोग दिता वावरूंक वो आमी दुस्मानाक सहयोग दिता वावरूंक. म्हज्यान तें तुका परत सांगो येता. जेन्ना आमी सुरू करतात वस्तू मोदेंच म्हणूंक जेसून म्हणटा पलतडी वचुया. आमी आतां मोदें आसात. आमी वादोलान आसात आनी आमी कितें म्हणचे आसात. तर आमी जें म्हणटात तें देवाक सोत्या दिता वावरूंक. गरज आमी म्हणपाची ती ही देवा हांव तुजेर विस्वास दवरता. हांव तुजेर बागोन तुका पातयेता. हें म्हाका मानदोना हें बरें दिसना पूण हांव सोत मानता तुज्या ताब्यांत आसा म्हूण आनी हांव पातयेता शेवटाक हें सगलें बऱ्याक जातलें म्हूण. दी म्हाका कुरपा तांतून थीर रावंक. आतां देवाचें वावरूं येता. पूण दुसरे वाटेन जर तुवें तुजें तोंड उकडलें म्हणून हांव नकलो कितें करूं आमी बुडटलें हांव. आतां दुस्मान म्हणटा परत सोंपडली. स्तोत्रा 91 1 आनी 2 कितें म्हणटा. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराच्या सावलेक बिराद घेता जाची शक्ती खंयच्याच दुस्मानाच्यान विरुद्ध वचोन येजो. तूं दोनयादाय कितें म्हणटलें. हांव सर्वेस्पराक म्हणटलें तूं म्हजो आसरो म्हजो किलो म्हजी उंच तोर
ताचेर हांव म्हजो विस्वास दवरता, ताचेर हांव बागोवता आनी पाती येता. हांव दुनियाक म्हणटली, आमी दुनिया विशीं कितें म्हणटात? हुस्को एक चोर. तुजे शांती चोरता, तुजो आनंद चोरता आनी ओदूंक करून आयचो दीस चोरता. वो आसा तो दीस देवान केल्लो. म्हज्यान खात्री दिवंक नेजो तुका आनीक एक मेलोत म्हूण. तुका मेळलो पुरो? म्हाका दिसता म्हाका मेलोत म्हूण, पूण मेलो ना तर म्हाका विबाडूंक नाका पाटी मेवलेलो तो. आयचो दीस एक व्हड देणगी जी देव आमकां दिता. आसा तो दीस आमी आनंदान सारपाचो. आमी वो कीन गेल्या किनाचा हुस्क्यान विबाडचो न्हय. आमच्यान कांय एक करी नेजो वो हुस्को काडूंक मुखार येवचो आसा ताचो जाचेर आमचो ताबो आजून बिलकूल ना. देखून आमी जालां तें आनी फुडार देवाच्या हातान सोडूंक जाय. सोडून दिवंक पाटी घडलां तें अपेक्षा धरून फुडाराची आनी आसा त्या किनाचो आनंद घेवंक. चलात, आसा त्या किनाचो आनंद घेयात. चलात. आनी उपरांत तो हांगा मुखार वेता. Verse 34. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. तूं जाणय, कोण पूण शीस हुस्को काडटलो म्हणजे म्हाका खात्री आसा ते आदींच पुऱ्या मनाचे तयारींत आसले. कित्याक तांणी थोडी विजमिता केल्ली. जर तूं जेजू वांगडा वचोंक सोदताय तुका घरा आसपाक ना, तोकली धरूंक सुवात ना. तुकाच खबर आसची ना तूं खंय आसतलो एक रातीक ता दुसरे रातीक. जेजून म्हटलें म्हजो पाटलाव करात आनी तांणी म्हणूंक कितलो वेळ थंय वेतेले ते, केन्नाय तांकां परत ताचे कुटुंब मेवतले ते. तांणी विचारूंक ना खंयच्या हॉटेलान ते रावतले ते. इन्शुरन्साचो फायदो कसलो आसतलो. जेजून फकत म्हटलें म्हजो पाटलाव कर आनी ते गेले आनी ताचो पाटलाव केलो. तांकां सुबेज जेवण व्हरोंक मेळोंक ना. ताणें तांकां म्हटलें 5,000 लोकांक जेवण दिव आनी ताणें म्हटलें आमचे लागीं कांयच ना. ताणें म्हटलें तुमचे लागीं कितें आसा? ताणें म्हटलें कितें आसा तें दी. आनी ताणें वाडयलें. लूक चॅप्टर 10. ताणें शिसांक दोन जोड्यान 70 जाणांक धाडले. भायर वचून दुयेंतींक कुरार करूंक आनी इव्हँजल पोरकोट. आनी तांणी म्हटलें तुमच्या सांगात दुडू व्हरो नाकात, एक सुबेज थाली व्हरो नाकात, तुमी सुबेज जुट्यांचो पार व्हरो नाकात. हे पासून ताणें म्हटलें इतले थीर रावात की तूं तुजो प्रवास सवकास करचो ना. वाटेर कोण मेवता ताका वडकूंक. बरें. ताणें तांकां भायर धाडलें एक नोकरी करूंक आनी ताणें म्हटलें म्हाका नाका तुमी कित्याचोच हुस्को केल्लो. म्हाका नाका तुमी चिंतेत जावन हुस्को करूंक फाल्यां कितें जातलें हाचे वयर. तो कितें सांगूंक सोदता जेन्ना तो आमकां कितें करूंक धाडटा तो आमकां गरज तें दितलो आनी ताचो हुस्को काडची गरज आमकां ना. तुजा न्हय ती उमेद भोगता जेन्ना हांव म्हणटच आमची मिनिस्ट्री संवसारा भोंवतणी आसा आनी संवसाराच्या 3ऱ्या भागान आमी टेलिव्हिजनार दिसतात आनी आमी 40 भासांनी प्रवचन करतात आनी सुमार 300 वयर आकाशवाणीच्या केंद्रान आमी आसात. सुमार 400 दूरदर्शन चॅनल. सो हांव नकलो आसनी देवाचेर कसो विस्वास दवरूंक हांव सारकीच पिशी जावपाची. सारकें 100% पिशी. तुमकां खबर आसची ना म्हयन्याक कितलो दुडू खर्च जाता तो असलें कितें चालू दवरूंक. तुजो न्हय देवान म्हाका शिकयलां. ताणें म्हाका लांब आगोड वाटेन व्हेलां आनी सुरवातेक थोड्यो वस्तू शिकयल्यो कशें सत मानूंक म्हज्या मेसांक आनी म्हजे भितरले न्हेसवणेक म्हज्या भानशिऱ्यांक. आनी हेर वस्तू ज्यो तुका हुस्के मेकले दवरता सांगाताक आसोन घालती काय. 2 वस्तू शिक तुज्यान ते सारकी करून येचो. तुवें तुकाच जायते फावटी म्हणूंक जाय तुजा न्हय इतली हुशार न्हय ते सुटावे करूंक. देखून हांव वेळ पिडार करची ना. आमच्यान ताची तजवीज करूं येता. हांव हुशार ना ते सुटावे करूंक. तुमकां खात्री जाली दिसना परत तजवीज करुया. तुमच्या कांय जाणांची तोंडां पासून वेगळीच दिसली हांव इतली हुशार न्हय ते सुटावे करूंक. जाल्ल्या परी की आमी खरेंच जाय आमच्या ताब्यांत तें आसूंक. चलत हास्त्या तोंडान म्हणा इतली हुशार न्हय ते सुटावे करूंक. आतां ह्याची सोजमण न्हय तूं मूर्ख म्हूण आमकां देवा कडल्यान बुद्धी मेळला जो आमकां दाखयता जें आमी पळोवंक जाय फावो त्या वेळार. पूण ताका नाका आमी आमच्या भेजाक वरवीं घेवंक. आमेन. मागीर दुसरी वस्त जी तुजे लागीं आसपाक जाय तो तूं हुस्कें ना. पयली वस्त खालतेपण. दुसरी वस्त जी तुवें करूंक जाय ती देवाचो अनुभव मेळोवंक.
आमी सगलो वेले म्हटलेलें आयकता. अनुभवा परस बरो शिक्षक आनीक ना. आनी तें अशेंच जावचें ना. तूं केदांच हुस्केक मेकलो जावचो ना. जर तूं देवाच्या भासावणेचे भायर सरोन तर पळोवंक ना देव कितें कोत्ता तें. आनी बायबल तें स्पश्टपणी सांगता 10वो वांटो दिवपाक पर्यंत. आनी ती म्हणटा तुजो सगलो 10वो वांटो हाड, तुज्या जोडीचो पुरो 10वो वांटो. आनी तुज्यो बेटोन्यो भांडारांत म्हज्या घरांत जेवण आसोंक येता त्या कालाक तुज्यो गरजो पालूंक आनी लोकांच्यो गरजो पालूंक. आनी हांव संवसाराची जनेलां उकोडटलो आनी तुज्या सांबाळूंक जायना तितलो व्हडलो आशिर्वाद भोंवतयतलो आनी तुजे पासोता खालती काय धुंवयतलो. आनी उपरांत म्हणटा म्हाका सयोग दी, म्हाका सयोग दी आनी सबूत दी. तर तो म्हणटा जर तूं सोत मानिनाय तर तोच भीत कर आनी पळय देव तुजे पासत कितें कोत्ता तें. आमी कितलीं जाणां जाणो तुमच्यान देवा परस ओगलें दिन येजो म्हूण तुमच्या दाना वरवीं तुमी तुमच्या जिवितान आतवेंच वस्तू देखल्यात. ओ म्हज्या देवा तें अशें कितलें व्हड म्हणटच म्हाका त्या सुरवाताचे दिसांनी देवा सगळे अनुभव मेळलो. म्हाका उगडास आसा एक खालते ल्हान मागण्याचे लेस तेव्हा म्हाका बानशिरी जाय. पोश्यो साफ करूंक म्हाका बानशिरी जाय आसली आनी देवानी म्हजे लागीं कांयच तुडून नासलें. म्हणजे हांवें मिनिस्ट्रीक तयार करूंक नोकली सोडलेली आनी हांवें चिंतलें की ती बोली आमकां पुरो जातली. तुजा न्हय ह्या व्हड राशीन आमी दुसरे वाटेन म्हणजे आमी इतलीं वर्सां देवाचेर पात येवन आसे मे आनी भितरल्यान येसोन पासत. त्यो तुज्या ल्हान काळजाची परिक्षा घेतलो पळोवंक तूं करताय तें सारक्या कारणान कोत्ताय जाल्यार. एक मनीस ह्या भागांतलो हें सजमोवंक पावलो. आयज सगल्यांकूच फारीक करूंक जाय ती दर एक पावल मारतात ताका. पूण हांव वयर सरतना जायतोच लोक व्हॉलंटियर जावंक तयार जाले. आमेन. म्हाका दिसता बायबल ताका एक चाकर जावप म्हणटा. सर्वीस करूंक आमकां कितल्यो गरजो आसल्यो आनी देव त्या सगळ्यांक गरजांक पावलो. पूण आमी आस्तीकपणाचें जिवीत जेवंक नात. खूब वर्सां गॅरेज सेलांत वस्तू म्हाका घेवंक पडल्यो $2 वा $3 देवाचेर पातयेवन म्हज्या भुरग्यांक टेनीस मोचे हाडूंक आनी तें म्हणसर भायर हांव प्रवचन करीत देवाक जाय आमी आशिर्वाद दिवंक येस मेळोंक. आनी कशी आमी भावार्थान चलतात आनी केन्नाय मूर्खपण अशें दिसता ताचें प्रवचन करून तरी म्हाका तें दिसना. आयकलां हांव मोदें आसलीं. हांव व्हड्यान भितर सरलेली. जेजून म्हटलें चल आमी पोलतडी या. पूण आमी आजुनूय पोलतडी पावोंक नासलीं. हांव मोदें आसलीं आनी जें कितें हांव मोदें कोत्तालीं थावें जातलें हांव केन्नाय पोत्तली पावत वो ना ती. आनी हेंवूय थावें जातलें पोलतडी वचोंक कितलो वेळ लागतलो पळय तो. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता की हांव चड वेळ व्हडान घुसपल्ली पूण हांव तोच भीत कोता तुका आदार दिवंक तुवें करिना जावंक थोड्यो चुकी ज्यो हांवें केल्यात. आनी हांव शिकलीं म्हजे प्रश्न सुटोवे करूंक तितलें हुशार न्हय म्हूण. हांव शिकलीं म्हज्या घोवाक बदलूंक जायना, म्हज्या भुरग्यांक बदलूंक जायना, म्हज्यान संवसार चलोवंक नेजो तो चड आगोड. देवा सो तुज्यान हें करून येजो तें केन्नाच करूंक जावचें ना. पूण एक वस्त हांव करिना. हांव स्वताक आनीक एक दीस धुमालो दिवपी ना. म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय. मामा जॉयसाक पळयात. तुमी कित्याक दुसऱ्याच्या वायट कुर्तुबा विशीं निराशी जातात? आतां पळय आनीक एक बरी वस्त आयकात. जर तुमी जियेतात कोणा सांगाताक जाका खुशाल जावंक नाका तुजो आनंद कित्याक पिड्यार करचो? तुवें ताका धांवडावन दवरूंक जाय आनी दोगांय खातीर खोशी जावंक जाय. आमेन. चला दुसऱ्याच्या गोंडोलान मेंतेर जायनाका. बरें तूं खोशी ना तर म्हज्यान खोशी जायन येजो. आयकात जायतो वेळ हांव खोशी नासलें म्हजो घोव 2 दीस खुशाल रावलो. ताच्यान खुशाल रावप म्हाका राग हाडटालें. म्हणजे वो मनीस हांव निराशी आसा म्हूण म्हाका सांगात दिवपी न्हय, तो आयकवपी न्हय. तो म्हणटालो हांव म्हजें जिवीत खोशेन सारता.
ओ म्हज्या भितरलो राग. कित्याक तुजा न्ही निराशी लोक जाय हेर सगळ्यांक निराशी केल्ले. तांकां जाय आपल्या निरासपणान दुसऱ्याचेर ताबो दवरूंक. चलात. तुम्ही जाणा ती मुनीसूर मामा खोशी ना तर कोणूच खोशी ना. पूण खरेपणी देवाचें थीरपण आपले खुशालपण दवरूंक कितें जाल्यार परवाना आनी हांवें कितेंय केल्यारूय परवा नासतना हें एक कारण हांवें म्हज्या जिवितान बदलो पाडूंक. आनी गरज ना तुवें आनी कोणाच्या गोंडोलान पडोंक आनी तांकां सोयोग दिवंक तुका निराशी करूंक. तुवें थीर रावूंक गरज. कित्याक तांकां दाखोवंक की तांची परिस्थिती तांचेर ताबो दवरूंक गरज ना. आनी इतली सगट वर्सां देव आमकां विस्वासान पावलो. दर म्हयन्याक वेगवेगळे भाशेन आमची बिलां फारीक करूंक पासून म्हयन्याक $40 उणें पडो. आनी दर म्हयन्याक तो कशे पोरी आनी कशे भाशेन आमकां पावत आसलो. म्हणजे तें तशें ते दीस जेन्ना हांव वळोन पळयतस ते कितले किमतीवंत आसले. तातूंत तुजे आनी देवा मोदें सोयरीगत घडून येता. जेन्ना तुका कोणूच नांव पावतलो पूण देव आमकां वडिना नासली आदार मागूंक. आमकां भाऊ भयणी नासले आदार मागूंक. आमकां देव आसलो. आमकां देव आसलो. आतां हांव पोत्तून कामाक वचपाचें न्ही ह्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची कारबाराची विसर घालपाची. कित्याक हांव दुखी आसली. त्याग केलो. पूण तुमी कितली जाणां जाणालो कितली खोशी आसा. हांवें तें करूंक ना की हांवें मोदें रावून मुखार सोडली. बाबा हांव खोशी हांव मोदें रावून मुखार पावली. आनी म्हाका जाय तुवेंय मोदें रावून मुखार वचोंक. पूण हांवें केल्या त्या परस वेगीं. आनी हांव तुमकां सांगता गरज ना तुवें निराशी जावपाच्यो. ह्यो सगळ्यो वस्तू तूं निरासपणान बसला त्यो घेवन. त्यो बेफायद्याचो कसल्याकूच आशे नाका. पूण सगळ्या वस्तूंनी मागण्या आनी बरोबर आसून दिनवासनी तुज्यो गरजो देवाक कोलीत कर. आनी शांती जी सोजमीकाय मुखार वेता तुजें मन आनी काळीज जेजू क्रिस्ता वरवीं जिवंक सोंसनाच्या सासणांक. तुजी सगळी काळजी ताचेर सोड कित्याक तो तुजी काळजी घेता. पूण त्या आदीं 1 पेद्रू 5:6 तो म्हणटा देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनम्र खालती जाय आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. सगळ्या तुमच्या हुस्कांचो भार ताचेर घालात. आमी नम्रताय कशी दाखयता हुस्को करिनासतना. हांव हुस्को करतस फकत इतलेंच म्हणटा माफ कर देवा. म्हाका दिसता म्हज्या नाची काळजी घेवं येता. म्हाका एक इकमत आयल्या. म्हाका दिसता खरेंच गोमतीचेर जेन्ना आमी देवाक ताणें कितें करूंक जाय तें आमी सुचयता. फाटीं हांव कितें करूंक भायर सरली आनी जेरूल म्हाका आतां अनुभव मेळलो. पळय तर देव तुज्यान हें करूं येता. तुज्यान फरू करूंक तोजवीत करून पासून गरज ना तसले वस्तूचे विशीं हुस्को करिनाका. हुस्को 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 नेनारपणाचे देणे गे. जायत्यो वस्तू हांव नकलो आनी हांव आतां शांत आसा. पूण हांव ताचो फुडो करूंक तोजवीत करी आदीं. म्हाका मुन्यो आवडटा 3-5 देवाचेर विस्वास दवर. सगळे तुज्या काळजांनी मनान तुजे समजणेचेर बागोव नाका. तूं दर एक पावल उलकोता तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो वाटो नीट कोत्तलो. पळय थंय आसा. चिंती नाका तूं तुजो प्रश्न सुटो करूंक इतलो हुशार म्हूण. तुमी कितलीं जाणां हुस्केतात आनी दुसऱ्यांक पळयतात. तुका आयज प्रकाशवाणी जावची आसा कितलें मुरपण स्वताक दुमोलो दिवंक. आतां हांव तुमचे कडेन उलोवन आची मुनी न्हय कितें आपशींच बंद जातलें म्हूण म्हणजे तुवें ताचो फुडो करचो पडटलो आनी ताचे विरूद्ध रावंक जाय. खर्च तुवें कांय जाहीरनामो दिवंक आनी जेवचो ना. हांव हुस्क्यान जेवचो ना. हांव हुस्क्यान जियोचो ना. हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतलो. देवान म्हाका तें दिलां आनी हांव तें घेतनी जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान हांव निराशी जावन म्हजें जिवीत जियोवपाक ना. म्हाका चिंतूंक पासन जायना. लोक जेजू पाटल्यान वेतलो ते कितें चिंताले. एक घडणी आसा. एक दीस जेन्ना एक बाय अशी गेलो. थंय एक अस्तरी आसली. म्हटलें म्हाका पिवंक दी. जुवां फोव हातून तें. तिणें म्हटलें तूं जुडे म्हाका सांबारीत तेन्ना कित्याक उदकाक मागताय. कित्याक तांकां एकामेका सगळें कांयच नासलें. आनी मागीर ताणें म्हटलें ताचे वयर हांव एक अस्तरी आनी त्या कालाक वो लोक नासलेले अस्तरी लागीं उलोय नासले. तर ती म्हटलें म्हाका थोडें उदक दी म्हणटच ती पयलींच घुसपली. आनी तो त्या दुसऱ्या पावंडार व्हरता आनी म्हणटा
बरें सर तूं जानय आसली तूं कोणा लागीं लोयता ती तूं म्हाका उदक दी म्हूण मागपाचें न्ही हांव तुका जिविताचें उदक दिवपाचो कित्याक जें उदक तूं पियेता तें तुजें तान केदींच मागोवचें ना पूण म्हजे लागीं आसा उदक जें जर तूं तें उदक पियेता तुका परत केन्नाच तान लागची ना वाव हेका बेचार करपाची गोट सांग आनी ती परत प्रश्न घेवन येता बरें तुजें आयदन खंय तुजे कडेन आयदन ना हेंच हांवूय म्हणपाचें बरें वय तुका तुजें उदक खंय मेवतलें तुजे लागीं आयदन पासून ना आनी उपरांत तिणें म्हटलें वताने म्हटलें तुज्या घोवाक आपय आनी तिणें म्हटलें म्हाका घोव ना आनी ताणें म्हटलें वय तें सारकें उलयलें तुका 4 आसले आनी आतां तूं रावताय ताचे लायक काजार पासून सांगना त्याच वेळार शीस पावन सोडलें आनी तें अजब जालें तो हे उस्तरे कडेन उलयता म्हूण पूण तें भियेलें कितेंच म्हणून आनी मागीर फुडलें वस्त जेवा फो म्हणटा आनी ताणें ताका म्हटलें गुरुजी तुवें जेवंक जाय ताणें म्हटलें ओ म्हजे लागीं मांस आसा खावंक जाची तुमकां खबर ना वय तो तें खंय आसा म्हजें सगलें मांस म्हज्या बापायच्या वावरान आसा म्हाका तुमकां सांगोत दी जर तूं सगलें जाणो जावंक सोदता आनी जेजू वांगडा आसूंक सोदता तूं कोटीन प्रवास करचो आसा कित्याक जायतोच वस्तू आसतल्यो जाची तुका इतली सोरी सजमोनी आसची ना आमी गरज आमकां आसून देणे विस्वासाचें हांव विस्वास दवरता देवा हांव तुजेर विस्वास दवरता त्या कुड्ड्या पोरी जो उदका सरशी वचोंक कोत्तालो तूं जाणूय जेजू त्या मनशाच्या दोळ्यान माती लायता आनी तो कुड्डो आनी तो ताका सांगता वच आनी उदकाच्या तोल्यान तें धुव म्हूण माफ कर हांव कुड्डो हांव थंयसर कसो वचोंक शकता देवाक जाय तुवें फकत वचोंक मुखार सरोन वच जर म्हज्यान लोकांक खंयच्याय वाटेन वचोंक तूंच बीत केल्ली तर आमकां पाव जेजू तुजी जबाबदारी कर तुजी काळजी घाल एफेसकारांक 6 गजाल करता आत्मीक झुजाचें आनी थंय म्हटल्यार सगळें करात चुनी काडूंक मागीर थीर राव तुज्या जाग्यार आजची मनी न्हय तूं कांयच करचो ना देव म्हणटा तें हे पोरी आमी म्हाका आवडटा तुजी जबाबदारी कर तुजी काळजी घे वादोलां नासतोच म्हजी जबाबदारी कसली माग म्हूण कर सगळें देव म्हाका कर म्हणटा तें म्हजी भुमिका मागणें करूंक बरी गोवायकी दिवंक थीर रावंक वादोलांत आसतना तारकार करी नाका म्हाका आनीक एक वर आसोंक जाय आसलें तारकारा वयर उलोवंक स्वताचे चुचुरे करच्याक सुरू करी नाका दुसऱ्या लोकांक तुजे सारके प्रश्न नान म्हूण नोसायेन बरो नाका बरे प्रश्न आसोंक जावंक बरें दिसता म्हणजे सारकें शिकचे आदीं तूं जाणें म्हाका कशें वागयलें म्हाका आवडोंक ना तूं जाणें जेन्ना म्हाका मेवतले लोक ल्हान पॉली एन तोरेन वागतालो हांव चिंतनी कितली बरें दिसता जायत बरीं वडिलां आसोंक बरें दिसोंक जाय तुवें ही चिंतना सोडूंक जाय देवाक आमकां दोर एकल्याक एक खेरीत येवजून दवरल्या आनी जसो तूं तुज्या वांगडा वावुरता तेच पोरी तो दुसऱ्या वांगडा वावुरचो ना पूण फकत तुका तो करिना तांकां केला ते पोरीन हाची सुजमेनी न्हय तो जे तुजे पासत कितें कोत्ता तें हलक्या किमतीचें म्हूण तुज्या जिवितान येतोल्या वादोलान तुजी चिंतना तुकाच दवर तें चड म्हत्वाचें की तो लोक आयज नकळत आपली जबाबदारी कशी सांबाळची ती तुवें करूंकूच जाय तुवें करूंक म्हटलां मय तें जेन्ना चड आगोट पळय तें हांवें म्हटलां तुवें करूंकूच जाय तें तुवें म्हटलां तूं कोत्तोलें म्हूण चड करून जेन्ना तें चड आगोत करूंक म्हाका दिसता हांवें एक पावट म्हणूंक जाय तुवें करूंकूच जाय जें तुवें म्हटलां तूं कोत्तोलोय म्हूण चड करून जेन्ना तें करूंक आगोट जाता आनी मागीर चडूच म्हत्वाचें सगळो वेळ तूं तुज्या जिवितांतल्या वादोलांत आसतना एक चड म्हत्वाची वस्त तुवें ताचें मोदें करूंक जाय ती दुसऱ्या लोकांक पावपाची दुसऱ्या लोकांक एक आशिर्वाद जावपाची वंपूच वचपाची तें बी वेल आनी सेवा आनी मोग आनी उमेदीची दुसऱ्या लोकांक तुज्या जिवितांत बरें पीक मेळचे खातीर तुका करूंक कितें पूण आसा पूण हुस्क्योंक न्हय ते कारण न्हय ते विस्वास देवाचो दुसऱ्यांक पावपाचो आनी स्तोत्रा 37 खबर कोत्ता पातकी आनी वायट वेलाची आनी थंय म्हणटा दुनियाचेर विस्वास दवर
आनी बरें कोर. कितलें सोंपें. आमी तें घुस्पायतात. बरें हांवें कितें करूंक जाय. देवाचेर विस्वास दवर आनी बरें कोर. देवाचेर विस्वास दवर आनी बरें कोर. हांव नकलो तुका कितलो वेळ लागतलो तो पोलतडी पावोंक, पूण हांव इतली जाणो. आमी पोलतडी वेतांव. आमेन. आमी पोलतडी वेतांव. तूं कोणाक पोलेताय तो पोलतडी वेता. म्हाका गोवायकी मेलोंक शकता कोण पूण पोलतडी वेता. आमेन. आयज हांव उलयल्या ते परी जेन्ना आमी विस्वासान भायर सरतात आमकां सदांच सुरवात आसता आनी शेवटाची अपेक्षा आसता. पूण खरेपणी मोदें कितें जालां तेंच ह्या संवसारान सगळो उंतो हाडटा. आनी कारण हांवें म्हणपाक की शेवटाची अपेक्षा आसता कित्याक आमी सारको निर्णय घेना तर आमच्या भावार्था मोदें वो आमी रावता तेन्ना पळोवंक पूर्ण जालेल्यो भासवण्यो देवाचो तर जायतोच लोक परत वावता आनी शेवट पासून तांचे सोंपण आनी जीत पावनात. देखून म्हाका खरेंच तुका उमेद दिवंक जाय. तूं कितें कोत्ताय त्या मोदें तूं देवान मानताय पूण तुजी काळजी ताचेर ठेव आनी सोत मान की जर तूं करीत रावशी जें तूं जाणोय तुवें करूंक जाय दर दिसा तूं शेवटाक पावतलो आनी तें सुंदर दिसतलें. म्हाका बरें दिसता म्हणून की एक पावटी केल्ली वस्त आमकां बरो परिणाम दिना पूण जें आमी सारकें करतात परत आनी परत आनी परत आनी परत. तर गोडयेक तूं आयज पळयता आनी तुका अशें दिसता तूं सारकें तें करूंक तोचबीत कोत्ता म्हूण पूण तूं थकला. बायबल म्हणटा थको नासतना बरें तें करुया कित्याक बरें करचें सोडून दिनान जाल्यार ताचें पीक वेल पावतूच. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.